Psalm chapter 125 verse 2. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेळो घालतात तसे सरीसपोर आपल्या परचेक वेळो घालता आता आणि सदांकाल. Psalm chapter 91 verse 1 and 2. जो मुनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सरीसपराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सरेसपोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव, हांव म्हूण तूं वळखतलोय. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरेसपोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. Psalm chapter 91 verse 6 and 7. काळोखान भोंवतेल्या मारीच्या पिडेक दोनपाराचे नास करतेल्या कर्गाक तूं भियोंसो नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी. तुजे सरशी कसलेच वायट पावचे ना. काळोखान भोंवतेल्या मारीच्या पिडेक दोनपाराचे नास करतेल्या कर्गाक तूं भियोंसो नाय. Psalm chapter 91 verse 10 and 11. कसलेच वायट तुजेर येवचे ना. मारीची पिडा तुज्या थंबा सरशी पावचे ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Isaiah chapter 43 verse 16. सरेसपोर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. Exodus chapter 14 verse 21 and 22. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून दवरलो आनी सरीसपरान सगळी रात उदे तितावन एक वादळ धाडले. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 फांटे जाले. इस्रायलीची परसा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. Psalm chapter 78 verse 13. दर्यो ताणें दोशी केलो आनी तांकां उतरूंक दिले. उदक वणटी भाशेन ताणें उबें केलें. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकळ आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Deuteronomy chapter 28 verse 7. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सरेसपोर सोलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. एक वाटेन तुजे विरोध आयलेले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळोवन दवतले. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेन पडोवन हांतुळणार आसतना सरेसपोर ताका आदार दिता. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. Psalm chapter 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सरेसपोर एक भद्र आसरो ताच्या कश्टाच्या वेळार. Psalm chapter 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सरेसपराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका दमतलो आनी ताच्या पाकाटेपणा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतेल्या मारीच्या पिडेक
दोनपाराचे नाश करतल्या खरगाक तूं भिवूंसो नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सशी कसलेच वायट पावचे ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्याक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण तूं देखतलोय. कित्याक सरेस्पोर तुजो आसरो परमोनत देवाक तुवें तुजें कोटे करून घेतलाय. कसलेच वायट तुजेर येवचें ना. मारेची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारून शिवाक आनी नगाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता.